सेस आणि खासा टॅक्स लावून लोकांच्या बोल्सांतल्यान पैसे उखलपाचो सरकाराचो कारभार। आयिल्ले पैसे कट दिले खंयचेच खंय काय ना। सेसांचेर खासा रिपोर्ट। मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात येता सुनावणेक। 11 एप्रिलाक सुनावणी। 28 मायनिंग लीज रिन्यू करपाक हायकोर्टान दिल्ल्या मान्यतायेक आव्हान। वेर्णा आयडीसीत उदकाची सारकी व्यवस्था ना। आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान उदक दिता म्हूण दिल्लें उतर। आता तरी उदकाची व्यवस्था करा, उद्देजकांची मागणी। केंद्र आणि राज्यात भाजपाचे सरकार तरीकूय स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचेर गोंय अपेशी। पणजेत 25 वर्सां सावन भाजप मात शाराचे प्रश्न सोडवपाक बीजेपीक अपेस। काँग्रेसीची टिका। आयएसएलाचो एफसी गोवाचे बहिष्कार प्रकरणाचेर 12 एप्रिलाक निकाल। 11 एप्रिलाक एफसी गोवाची मुंबय हजेरी। एआयएफएफान फरमायल्ले दंडाकूय एफसी गोवाचे आव्हान। एखादे गजालीक म्हूण गोंय सरकार लोकांच्या बोल्सांतल्यान सेस आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स काडटा खरो, मात तिजोरेत गेल्लो पयसो खंय कड्डिलो काय विचारल्यार जाप ना। प्लास्टीक कोयर करपी पॅकिंगा वेले सेसाचें तेंच। 3 वर्साक 3 कोटी जोडले, मोडले खंय ते खबर ना। ग्रीन सेस, लायब्ररी सेस, एज्युकेशन सेस अशे तरेचे 4-5 तरांचे तरी सेस लायिल्ले आसात, मात आयिल्ल्या पयशांचे खंयचे खंय काय ना। पळयात रिपोर्ट। 2013-14 वर्सा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यान हो प्लास्टीक कोयर सेस लायिल्लो। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियलाचेर पॅक केल्ल्या सामानाचेर 2% सेस। ह्या सेसाचेर फाटल्या 2.25 वर्सांत सरकारान वट्ट 3.6 कोटी जोडले। प्लास्टीक कोयराचो विलो लावंक लायिल्ल्या ह्या सेसांतल्यान जोडिल्ल्या पयशांचे कितें केलें तें खात्याकूच खबर ना। त्या सेसाच्या विल्याची म्हायती खंय खात्या कडेन ना। आता सरकाराची नाटकां पळयात। सुमार 2.5 वर्सां सेस लावन जातकीच तो सेस 2% वेल्यान 0.5% मेरेन देंवयलो। कारण सरकाराक खंय तो सेस वसुलीक वेव्हारीक अडचणी येतात, मात ते खातीर सेस कायमचो काडूनय उडयना आणि जोडिल्ल्या पयशांचो हिशोबूय ना। ते शिवाय भारत सरकारान सर्व्हिस टॅक्साचेर स्वच्छ भारत सेस लायला। हे गोंयकारांक डबल टॅक्सेशन न्ही काय म्हूण विचारल्यार सरकार म्हणटा ना। सेस आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सांच्या बाबतीत सरकाराचो कारभार असोच चल्ला हें मार्चांतल्या बजेट अधिवेशनांतल्यानूच उक्ताडार आयिल्लें। लायटीचेर घेतिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सूय असोच भौशीक तिजोरेत चल्लो। तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जी कलेक्ट करता, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स कलेक्ट करता, वो 4 वर्सांत कितलो कलेक्ट केलो, खंय वापरलो? ड्युटी फंड आतापर्यंत कलेक्ट केलो 800 crores। कितले? 800 crores। कितले वापरले? ड्युटी फंड जेन्ना कलेक्ट करता तो कॉमन किटीन वयता, तो एक्झॅक्टली कितलो वापरला तो कॉमन किटीन वता सरकाराच्या। ड्युटी फंड म्हणून आमकां सेपरेट उरना आणि कॉमन किटीन वयता। इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणी यूज करपाक जाय। कॉमन पूल म्हणजे कितें? आमच्याच डिपार्टमेंटाक आणि आमच्या डिपार्टमेंटाक सेपरेट आणि बँक अकाउंट ना, ते कॉमन किटीनूच वयता आणि तेतूनसून आमी वापरता। हें इतल्यार ना, शिक्षण, नितळसाण, पर्यावरण जतनाय, पब्लीक लायब्ररी असल्यो भौशीक सेवा लोकांक सारक्यो मेळच्यो म्हूण गोंयांत कितलेशेच तरेचे सेस आसात। दूध, लायटीचेर आनी फोनाच्या बिलांतल्यान सेसाची वसुली जाता। एक्सायज खातें लायब्ररी सेस घेता। एनजीटी म्हणटा ते प्रमाण पर्यावरण सांबाळपाचे बाबतींत गोंयची सुवात सकयल्यान पयली। पब्लीक लायब्ररी आसून नाशिल्ल्यात जमा। वीज नियामक आयोग म्हणटा गोंयच्या पावर सेक्टराची वाटूच लागल्या आणि स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो भयो, मात सरकार सेजांनी तिजोरी भरपाची सोडिना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टांत परत सुनावणी सुरू जाता। सरकाराक स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ली 28 मायनिंग लिजां रिन्यू करूंक हायकोर्टान गोंय सरकाराक बावटो दाखयल्लो। त्या निकालाक पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिल्लें। ह्या केशीचेर 11 एप्रिलाक सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा। रिन्यू केल्ल्या लिजांचो फुडार अजून सुप्रीम कोर्टांत हुमकळटा। गोयच्या मायनिंग लिजाचे अजून कांयच निश्चित ना। गोयची मायनिंग केस अजूनय सुप्रीम कोर्टान हुमकळटा। सरकाराक स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मायनिंग लिजांचे डीड चालीक लावंक हायकोर्टान गोंय सरकाराक मान्यताय दिल्ली। कोर्टाच्या ह्या निकालाक पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिल्लें। आता ह्या केसीचेर 11 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा। ही केस प्राधान्यान घेवची म्हूण पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडेन मागला म्हूण सुत्रां सांगतात।
या लिजांतले 17 मायनींनी हे पयलींच मायनिंग ऑपरेशन सुरू केल्यात. मायन्स आनी मिनरल डेव्हलपमेंट नियामक कायद्या प्रमाण लीज डीड चालीक लावपाचो आदेश उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक 13 ऑगस्ट 2015 दिल्लो. मूळ मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टाचो आदेश येवच्या पयलींच राज्य सरकारान 28 मायनिंग लिजांचेर स्टॅम्प ड्युटी घेतिल्ली. हायकोर्टाच्या आदेशाचेर सुप्रीम कोर्ट कितें निकाल दिता ताचेर गोंयच्या रिन्यू केल्ल्या लिजांचो फुडार थारतलो. मायन्स आनी मिनरल डेव्हलपमेंट नियामक कायद्याच्या कलम 8 पोटकलम 3 प्रमाण राज्य सरकारान 88 मायनिंग लिजार रिन्यू केल्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. वेर्णा आयडीसींत फाटले 20 वर्सां सावन उदकाची सारकी वेवस्थाच ना. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उदक पावयता म्हूण सांगिल्लें, मात अजून मेरेन कांयच जाग्यार पडिल्लें ना. सरकारान नेसाय सावन उदक वेर्णा हाडून सोडलां, मात ते उदका खातीर पंप हाऊस, फुडें आयडीसींतल्या कंपन्यांनी उदक सोडपा खातीर पायपलायन असल्यो गजाली अजून करूंक नात. सरकारान बेगोबेग उदकाची वेवस्था करची म्हूण वेर्णा आयडीसीचो अध्यक्ष दामोदर कोचकार मागता. But we must say that when Parrikar became the chief minister, he did one thing. Why he did it, I don't know, but he did it very fast. He put a sump here with 50 lakh liters of water, from raw water. But for the last 2.5 years, that is sitting there and nothing is moving forward. Now what we need for that is that water has to be treated and given to the industry. It is a simple process. You have to make a rising line, down distribution line, treatment and over. It has got into so much of mess. We are still waiting. Every day you have to follow up. Now for the last 1.5 months, I am told it is stopped because the contractors asked for whether he can use hand mixed or ready mix or something. Tender is ready mix, use ready mix and matter is over. It's available today. Even for washing hands after eating food, the water is not there for the workers. We have been asking so many times. Parrikar brought the water, as he said, about 2.5 years back. The water is brought to Verna, but the distribution line is still not done. When I took over as a president of VIA on 21st of August last month, they promised that the work will be done within 6 months. Even the CM said in the on the podium that the water problem will be solved. Now till date, they have split up the entire work into so much things. Only the rising pipeline is almost completed, but the sump is still not done. Distribution line is on the way. Pump tender is not yet given only. Transformer and all this part has been not touched only. Treatment plant, even the estimate is not prepared as that. So I am not sure when it will come. They are saying first they said in the May by the May end we will get the water, but I am still doubtful whether at least raw water will get by July or not. घेऊया एक विराम.